येवकार हांव जवाहर सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. आयतारा राती कडेन मायणा कुट्टरी वाठारात दोन दुचाकीमदी भिराकूळ अपघात. आंतोनियो डिकोस्टा ह्या 33 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक जाग्यारच मरण. दोग जाण हॉस्पिटलांत घेतात उपचार. नावेले सिवरेजीच्या कामाक लागून खणून सोडल्यात रस्ते. फोंड वेवस्थीत पुरोवंक नासलेल्यान वाहन चलोवप्यांक करच्यो पडटात सरकशी. PWD अधिकाऱ्यांक ना सोयर ना सुतक. मातसोसो थंडावला पावसाचो नेट. ह्या सप्तकात पावसा परस सूर्य दितलो चड वेळ दर्शन. पावसाच्या विसवाक लागून वाडटलें तापमान. IMDची अपेक्षा. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात अपघात वाढत आसात. आयतारा राती कडेन मायणा कुट्टरी वाठारात दोन दुचाकीमदी भयानक अपघात जालो. अपघातात आंतोनियो डिकोस्टा हो 33 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आगताक खलास जालो. गंभीर जखमी जाल्ल्या दोगांक हॉस्पिटलांत व्हेल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. काल राती मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशन आसा हे ज्युडिशिक्सांक मायना म्हूण कुर्तरी हांगा फॅटल एक्सिडेंट जालो. आनीक आंतोनियो डाकोस्टा म्हूण तो 23 वर्सांचो भुरगो जो आसा हो एक्सपायर्ड जालो. हो एक्सिडेंट जावपाचें म्हणल्यार राती जेन्ना एक घोबायला मायना कुर्तरी साकून म्हाकाजन वयताली आनीक म्हाकाजनच्यान जो भुरगो गाडी घेवन यामा मोटरसायकल घेवन जेन्ना येतालो हांगा खंय तरी मिसअंडरस्टँड जाले आनीक कंट्रोल गेल्ले कारणान हो एक्सिडेंट जालो किंवा हो रातीन जाल्ले कारणान कोणाक कांय खबर ना हो कसो जालो म्हणून. जेन्ना पुलिसे कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी त्या कोताक हो एक्सिडेंट जावन जो भुरगो आसा हो एक एक्सपायर्ड जाल्ले कडेन आसा जो यामा बायक चलयतालो. आनी त्याच बरोबर एक एक्टिवाचे दोग जाण घोबायला आसली ती सिरियसली इंजर्ड जाले कडेन आसा आनी तांकां बांबोळी शिफ्ट केले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव. कोयराचो विशय सिंधबादच्या काणयेंतल्या म्हाताऱ्यावरी जाला. फाटीवयल्यान देंवपाचें नांवच घेना. दसन बसला. मुरगांव पालिका दारादारात वचून कोयर एकठांय करता तरीकय वास्को ब्लॅक स्पॉट तयार जायत आसात. आमदार दाजी साळकारान सध्या तरी CCTV कॅमेऱ्याचो पर्याय सोदला जाल्यार पालिकेन एका म्हयन्याचो वेळ मागून घेतला. गार्बेज आणि गार्बेजी खातीर असे डार्क स्पॉट आमकां खूब पळोवपाक मेळटात आनी हे डार्क स्पॉट क्लीन करपा खातीर हांगासून जे डार्क स्पॉट मिटोवपा खातीर वास्को म्युनिसिपालिटी तशेंच जे आमदार दाजी साळकर यांच्यानी आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी ठरयलें की अशे जे डार्क स्पॉट आहा थिंगा ब्युटिफाय जावपाची गरज आहा. तशेंच थिंगा CCTV कॅमेराय बसोवपाचे आहा आनी तशें वॉचमॅनूय दवरपाचें तेंच्यांनी प्लॅनिंग केल्लें आसा. दुसरें म्हणटा ते जे डार्क स्पॉट जावपाचें कारण म्हटल्यार एक तर डोर टू डोर कलेक्शन जायना या लोक डोर टू डोर कलेक्शनाक गार्बेज दिना हो एक कारण जावं शकता. हेचेर खंय तरी चवकशी जावपाची गरज आहा आनी अशा तरेन जे गार्बेज उडयतात जे हांगा डंप करतात तेचेर खंय तरी कारवाय जावपाची गरज आहा आनी ताका फायन दिवपाची. पालिकेन कितें तयारी चलयल्या, कितलो वेळ मागून घेता ते सांगतात नगरसेवक अमय चोपडेकार आनी फेड्रिक हेनरीक. आयकात. 10 दीस पयलीं आमी म्युनिसिपालिटी मिटींग घेतिल्ली. ते मिटींगेन आमचो म्हापसा आमदार दाजी साळकर, आमचे चीफ ऑफिसर आनी आमचे सगळे कावन्सिलरांनी बसलेले. तेन्ना आमी डिसायड केल्लें की आमी इन्स्टंटली जे डार्क स्पॉट आसा ते आमी काम स्टार्ट करता म्हणून. सो आयज आमचो आमदार आमचे कावन्सिलर OP सर, देविता आर्वेकर, गिरीश बोरकर आनी हांव आमी सगळे मेळून आज हांगा येयले इन्स्पेक्शन केलें आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका आमी सुद्दां आपयलो आनी मंडेच्यान आमी काम स्टार्ट करता. हो जो मंगूर एरिया BSNL जंक्शन म्हणटा ताका हो एक फर्स्ट स्पॉट आसा आनी नेक्स्ट स्पॉट आसलो वर्णापुरी जंक्शन. सो हे फर्स्ट स्पॉटार आमी आयज काम स्टार्ट चालू केला. मंडेच्यान काम चालू जातलें. हांगा एक बरें हें जातलें ब्युटिफिकेशन जातलें. जो हांगा जो गार्बेज पॉयंट आसा सो ते आमी ब्युटिफिकेशन करतले. पेवर्स घालतले, टायल्स घालतले, लायट घालतले, कॅमेरा घालतले आनी आमचे आमदार सांगला की हांगा आमी वॉचमॅन करतले, सेक्युरिटी येवपाक आनी हांगा फर्स्ट काम चालू जातलें. आनी तितून नेक्स्ट आमचे वर्णापुरी जंक्शन आहा तो बी एक आमचो मेन स्पॉट आसा. सो हांगाच्यान उपरांत आमी ते वर्णापुरी येतले आनी तो वर्णापुरी जंक्शन तो म्हाज्या वरान पडटा. सो हांव सगळ्या सांगून फाटल्यान पडून तो जंक्शन सुद्दां तो एक कित्याक सगळे एअरपोर्ट लँड जाता आनी सगळे लोक थंय पास जाता. सो ते सुद्दां बरें ब्युटिफाय जावपाक जाय म्हणून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला. मागरान एक दिस इज द मेन डार्क स्पॉट आनी एक फुडें वर्णापुरी आहा बट वील टेक इट स्टेप बाय स्टेप. सो हो जो हिंगा आहलो एफर्ट्स आहाय एवरी नाव एंड देन एफर्ट्स आहा बट वी नीड द कॉपरेशन ऑफ द पीपल. लोक जरी तर सपोर्ट करना आमी कांय करपाक शकना. बट देन पीपल ब्लेम
they blame the councillor, they blame the MLA, but ultimately people's cooperation is important. It is our request from everyone over here, please, we are requesting the people support us in this initiative. From our side, what is to be done, give us 1 month. Give us 1 month. In 1 month, from our side, you will see changes over here. This is an assurance. मुरगांव नगरपालिका घराघरां भोंवून कोयर एकठांय करपाचो यत्न करता. तेका जाय तसो प्रतिसाद लोक दिनात. रस्त्या देगेर कोयर उडोवपाक तांकां बरें दिसता. कागाळी आयल्या उपरांत आमदार कृष्णादाजी साळकारान वाठारांची पळोवणी केली आनी CCTV कॅमेरे बसयात अशें पालिकेक सांगलें. निदान कोण कोयर उडयता तें तरी कळटलें. कांय वाठार नितळय करपाचे आसात खंय. सेंटर आसता ते गार्बेज कलेक्टराक आसा ते लोकांक थंय उडोवपाक न्ही. लोकांक आमचे डोर टू डोर घरा कडेन वता आनी कलेक्ट करता. सो ते लोकांक न्ही. सपोज तुमचे कडेन येना, आतां आमी थोडे सोमारासून काम स्टार्ट करतले, कोणाचे घरान येना तुमी आमकां कळोवचें, आमी हांगाच आसतले, आमी ते तुमचो घरा कडल्यान उबारपाचो आमी हें करता. पूण जे घराचे गार्बेज कलेक्टर पावला ती कंप्लेन येता कर मेळटा जे कितें स्टेप त्या खातीरूच हो एक ड्रायव्ह घेतले न्ही आमी. घराघरांनी आमी वतले आनी तांकां एक्सप्लेन करतले कोणा कडेन पावना तांचो आमी कसो घेतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे रस्ते फाकणांचो विशय जावन रावल्यात. ही फाकणां सरकारान जनतेची चलयल्यात. नावेली सिवरेजीच्या कामाक लागून रस्ते खणल्यात खरे, पण खणून सोडलेले फोंड व्यवस्थीत पुरोवंक नासलेल्यान येरादारी करप्यांक सरकशी करच्यो पडटात. हटकून अपघात जातात. PWD अधिकाऱ्यांक सोयर सुतक ना अशें दिसता. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता जे रोड आसात, हे रोड कशे PDR सिवरेज डिपार्टमेंटान केल्या ते तुमकां दाखयता आमी. आज मडगांवच्या नावेली जो आसा, मडगांव सिवरेज काम काबार जालें, नावेली आज चालू आसा आनी आज नावेली पळय इतली त्रास जाल्या रस्त्याक की आज दिसा जो 10 ते 12 एक्सिडेंट जाले. फक्त सकाळ फुडें भुरग्यांक जेन्ना पावपाक भुरग्यां येतात त्या टायमार हे एक्सिडेंट जातात. हे जावपाचें कारण म्हणल्यार हो नवीनच रोडाक वॉटमिक्स घातलो आनी जो जर 4 ते 5 कोटी खर्च केल्लो, पूण ह्या खर्चाचे सिवरेज डिपार्टमेंटान हांगा झिरो करून सोडले कडेन आसा. हे लोकाले आम लोकाले पयशे आसा, हे पयशे वाट लायले कडेन आसा आनी हे वाट लावपाक कारण एकच की जी PWD ऑथॉरिटी आसा, जे इंजिनियर आसात, हे हांगा लक्ष दिना म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. जेन्ना सिवरेज काम करता काबार जाता त्या टायमार तेणी परतो वॉटमिक्स घालून दिवपाचो उरता, पूण हे वॉटमिक्स काडनात. खंय तरी माती आनी शेण हाडटा आनी ह्या रोडार घालतात आनी पावस येतरे पळय आज कितें जालें तें. एक आज PWDचे मनीस आसा ते फातर घालतात, पूण फातर खंय घालता पळयात. फातर ते जाता दिसपडटा परतो रोखडे वयता गाडी येतरे. आख्खे नावेली रोड आसा ते अशें करून खणून दवरले कडेन आसात. हेका जबाबदार कोण? PWD इंजिनियर आसात, हे बरे इंजिनियर म्हणटात, ते हांगा पळयना कित्याक? फक्त हांगा हाडून ते कितें आस तें माती घालपाचें काम करता, माती घातल्यार उरता. कित्याक ही लो लायिंग एरिया, हांगा सगळी कसाळ जमीन. ह्या कसाळ जमनी पयली अरेंजमेंट करूंक जाय पडटा, पूण हो आजुनी केलो ना. हेचे खातीर लोक मागता बेगिना बेगीन जे व्हडले इंजिनियर आसात हेणी ह्या पळोवचें न. हांगा येवन तुमी पळोवन हांगा काम करपाक जाय. तुमच्या इंजिनियरांक रावपा आनी तुमचे इंजिनियर रावना म्हणून ही दश जाल्या आनी लोकांक हांगा मरपाचो प्रश्न येयला आनी एक्सिडेंट जाता ते तुमचे खातीर जातात, तुमी सारकी ना म्हणून. हेचे मुखार हे असले लोक म्हणटा आमी खपोवन घेवपा ना म्हणून. नव्यान हॉटमिक्स केल्ले रस्ते सिवरेजीच्या कामाक लागून फोडटात खरे, पूण फोडलेले रस्ते गाडयो चलोवप्या खातीर मरणाचे ट्रॅप जाल्यात. लोक हातपाय मोडून घेतात वा बळी तरी वता. अब्दुल मकानदाराक काय प्रश्न पडल्यात, आयकात. हांगा मडगांवच्यान जो स्टार्ट नावेली रोड वयता, आख्खे रोडाचेर सिवेजाचें आनी काम केलां. PWD घेवन जें काम चल्लां तेजेर व्हडलो तेंचो जो सुपरवायझर जावं कोण ऑफिसर जावं येवन कित्याक चॅक करना काय म्हणटा हांव. इतू जे सिवेजा काम चल्लां, हॉटमिक्स घालून थोडे दीस जालना आनी रोखडे ते खणटाय आनी कितें करताय दशा पळय हांगा. खणले म्हणटकीर तेंगे ड्युटी आसता, बाबा थंय हॉटमिक्स घालपा जाय, परत तेका रिपेर करपा जाय, ते कांय लक्ष दिना. आनी आमी येता वयता बायकरांक इतू त्रास जावपा लागला. आज सकाळच्यान कमीत कमी 10 ते 12 एक्सिडेंट जाले बाई. आनी दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार आमी येता आसतना हो खण लागतकीर आमी खण सालवार करपाक साडीन वयताय. फाटल्या मागो स्पिडी येता, तो येवन तेकता, एक्सिडेंट जाता. मागीर बॉय मागीर सकाळ फुडें भुरग्यांक पावोवपा आसता, इस्कोलाची ड्युटी आसता. त्या टायमार आमी झगडी करत गाडीचे एक्सिडेंट जाले म्हणटकीर पळत बसपाचें
आतां तुमचे रस्ते पळोवन बसपाचे आमी हे काय आमकां कळना. आनी हांव चड करून PWDचो जो आसता सिवेज कॉन्ट्रॅक्टर जो आसता तेजेर तुमी लक्ष दिवपाक जाय. खंय काम चल्लां कितें चल्लां येवन पळोवपाक जाय. PWD ऑफिसर पळयना आनी हितून खण वयत ते काडून आख्खो रस्तो बाद करून दवरला. जेन्ना ऑटोमिक्स घालता त्याच टायमार तुमी कित्याक खणटा? तेज्या पयलीं दुरुस्त करपाक जायना. हे लक्ष कोणेन दिवपाक जाय. हांव सरकारा लागीं मागता आनी PWD व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं मागता. सिवेजाचें जें काम चल्लां तुमी सारकें पळयात. ते रोखडे भरून आनी उदक भायर येवन सगळें पाड घालता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. स्वताची जायरात करप, तुस्त तोखणाय करप, फाट थापटून घेवप सोपें. पूण जेन्ना नाल्लांत बुरशें पाणी येता तेन्ना ती सरकाराचीच करणी हें कळटा. सरकार शिक्षणाच्या मळार पुरायेन अपेशी थारलां हें परत एके घडणुकेन सिद्ध केलां. वास्को बायणाचें कामेलो परेरा मेमोरियल सरकारी स्कूल तेचीच नवी देख. शिक्षणीक मळार गोंय कितलें मागास उरलां तें दाखयता हिरू महालेचो रिपोर्ट. हालींच आमी तुमकां दाखयलें की वास्कोचे गव्हर्मेंट स्कूल जे कशा तरेन डिलेबरेट कंडिशन आहा तेचे खंय तरी स्लॅबाचें पोर्शन पडटा म्हणून. आनी आयज आसा आमी बायणा जो गव्हर्मेंट स्कूल आहा ह्या हांगा आहा आनी हांगाय ह्याच स्कुलाचे जो स्लॅबाचो पोर्शन आहा तें पडपाक लागलेलें आसा. आनी ह्याच खातीर हांगासली जे भुरग्यांक आहा हांकां आतां शिफ्ट केल्लें आसा दुसऱ्या स्कुलान. 5 to 10 मेरेनची भुरगीं आहा तांकां शिफ्ट केल्या. तशेंच हे जे एक स्कूल आहा हे गव्हर्मेंट स्कूल तशेंच हायर सेकंडरी आसा हांगा. आनी वास्कोतलें एकूच स्कूल आहा जे हांगा हायर सेकंडरी 12th मेरेन हांगा शिकयतात. पूण सद्या ह्या बिल्डिंगेची जी परिस्थिती आहा ही 1983 ही बिल्डिंग बांदलेली ऑलमोस्ट 40 वर्सां जाल्ली आसा आनी ही एकदम वायट परिस्थितीन आसा. आनी हांगासलो कावन्सिलर आनी हांगासले जे MLA आहा हेंच्यांनी रिपेरा खातीर जावं रिनोवेशना खातीर घातला अशें जें म्हणना. पूण सद्याच्या परिस्थितीन ह्या हितून भुरग्यांक बसपा खातीर एकूच डेंजर आसल्या कारणान भुरग्यांक शिफ्ट केल्ली आसा. आनी ह्या स्कुलाच्या ऑथॉरिटीन मागला की बेगीनच्या बेगीन हें काम करचें जेणे करून भुरग्यांचें शिक्षण आनी सेफ्टी जातली म्हणून. 8 दिसां आदीं वास्कोच्या सरकारी स्कुलाचो कोपचो पडलो. ही खबर कानार पडटाच बायणा मेमोरियल स्कुलाच्या मॅनेजमेंटान भुरग्यांक दुसरे कडेन व्हेले. फुडली मानसिकताय म्हत्वाची. व्हडलेशें कांयच ना. मॅनेजमेंटान भुरग्यांची सेफ्टी पळोवन तांकां स्थलांतरीत केल्यात अशें म्हणत नगराध्यक्ष दीपक नायकान मॅनेजमेंटाची तोखणाय केली. तेच्या फाटोफाट मुख्यमंत्र्याचेय गोडवे गायले. आयकात. पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की हे जे स्कूल आसा पळय ते फूल तालुक्यान एकूच स्कूल आहा गव्हर्मेंट जे प्रायमरी आहा, सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी आसा. म्हणजे फ्रॉम प्रायमरी टू 12th पासून आसा आनी खंयचरूच ना. हांगा ह्या स्कुलाची संख्या जी स्टुडंट आहा पळय ती सायजेबल आसा, बरी आसा. ह्या स्कुलाचे अशें आहा की 1983 हे स्ट्रक्चर बांदलेलो आनी आयज समज तुमी पळोवपाक गेलो जाल्यार वयलो फ्लोर टॉप फ्लोर ग्रावंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बरो आसा. तो टॉप फ्लोर आहा पळय तो एकदम बॅड कंडिशनान आसा. ते बारीक बारीक स्लॅब पडपाच्या स्थितीन आसा. थोडे पयलीं बारीक बारीक पडलेले आनी त्या कारणान ते जाल्ल्या उपरांत आमी PWD इमिजिएट तेजें इन्स्पेक्शन करून आमकां जे PWD जे एस्टिमेट दिल्लो तेजो एडमिनिस्ट्रेटीव सँक्शन सुद्दां आमकां मेळिल्लें आसा. जेन्ना 8 दीस पयलीं जेन्ना तुमकां कळ्ळें की वास्को गव्हर्मेंट स्कुलाचेर कपचो पडलो सो ह्या स्कुलाचे मॅनेजमेंटान अशें चिंतलें की हांगा सुद्दां रिस्क आसा. जो ह्या रितीन जो पावस पडलेलो आसा फाटले 10-12 दीस त्या रितीन हांगा वयर कितें जायत म्हणून तेणी रिस्क घेवचे पयलीं एडवान्सान तेंच्यांनी जे स्कूल आहा पळय ते फ्रॉम 5th to 10th ह्या स्टुडंटांक 5 क्लासीस तेंच्यांनी जेटीचेर शिफ्ट केल्लेले आसा. आनी हे शिफ्ट करपाक तेंच्यांनी म्हणजे मेजर कॅज्युअलिटी जावंक ना, मेजर कॉलेप्स अशें कितें पडोंक ना. पूण पडोवंक शकपाची शक्यता एकदम चड आसा कित्याक हें पोरूच्यान सगळें क्रॅक्स पडलेले आसा. आनी रिसंटली वास्को जे जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन घेतलेली आसा. आनी हांव तांकां एप्रिशिएट करता मॅनेजमेंटाक एप्रिशिएट करता तेंच्यांनी भुरग्यांची सेफ्टीक लागून तेंच्यांनी स्वताहून तेंच्यांनी जेटीचेर केल्लेले आसा. पूण खंयसर तरी म्हाका दिसता की आमी पार्ट ऑफ गव्हर्मेंटूच आमी ऑलरेडी आमच्या वास्कोच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन आमी हांगा इन्स्पेक्शन करून आमी ते एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्शन जाल्लें आहा पळय ते आमकां कांय तरी फायनान्शियल एप्रुवल घेवन आमी काम चालू करपाक प्रयत्न करीत आसा. आनी म्हाका दिसता तें जातलेंच. आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो चीफ आसा त्या कारणान तें काम एकदम बरें आसा. तेणी स्कुलाक खंयच्याच स्कुलाक तेणी फाटीं रावूंक ना. आयज आमी पळयता वास्को जेन्ना मंगूर स्कूल तें जे गव्हर्मेंट स्कूल आहा तें सुद्दां बरे रितीन तेणी रिनोवेट केलेलें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा 100% हांव सुद्दां फॉलोअप करता. वास्कोचो आमदार सुद्दां जाजी सरकार सुद्दां फॉलोअप करता. आमी करून ह्या स्कुलाची उदरगत करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार.
गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीन तयार केल्ल्या 11 केव्ही वीज केबल विभागाचो सेक्शनायझर रिमोट कंट्रोलर सोमारा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लॉन्च केलो. गांवगिऱ्या वाठारांनी तशेंच वेवसायीक कारणां खातीर शारांनी जंय वीज वापरतात थंय विजेचो फ्लो आनी अडचणी जाग्यार घालपाक तो भोव उपेगी थारतलो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलां. पर्वरी सचिवालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत ही कार्यावळ जाली. सध्या वास्को आनी फोंडेच्या 5 वाठारांनी तो लॉन्च केला. वर्सभरांत गोंयभरच्या 200 परस चड फेसींनी तो लायतले अशेंय वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. पावसाच्या काळांत वीज वता अशा वेळार कारणां आनी उपाय सोदपाक हे डिव्हायस भोव उपेगी थारतले असो विस्वास वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान उक्तायला. आज म्हाका आनंद जाता कारण जेन्ना रिपोर्ट्स म्हाका कळ्ळी की कंट्रोल ऑफ माय सेक्शनायझर ऑन स्पेशली 11 केवी डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्काचेर आसा. कारण आमचे जे मॅक्झिमम डिस्ट्रिब्युशन आसता 11 केवी आनी त्या खातीर आमकां जो रिमोट एरियेंत प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम इज बिहायंड आवर कंट्रोल इन स्पेशली 70 असो देन धारबांदोडा वेरेवर देर इज अ फॉरेस्ट एरिया सांगे केपें पार्ट्स ऑफ द कुंकळी आनी ज्या ज्या कडेन अग्रिकल्चर सेक्टर आसा थंय ते प्रश्न मोठ्या प्रमाणांत आसा आनी त्या खातीरूच आमी 2 गोश्टी करपाचे ठरयल्या. एक म्हणजे अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क इन दीस पर्टिक्युलर एरिया आनी दुसरी गजाल म्हणजे डेव्हलपमेंट इन द सेक्टर वेर वी रिक्वायर्ड utmost care. For example, city area, we require utmost care. Then industrial area, we require utmost care. Verna, Kundari, अशी जो मोठी इंडस्ट्रीज आसा त्या एरियेंत वेर द रेव्हेन्यू जनरेशन इज ऑल्सो देट. कारण ह्या हाचे वयल्यान खूब रेव्हेन्यू जनरेशन आमचो जो कंट्रोल जो लॉस जाता तो कंट्रोल जावंक शकता. एक म्हणजे रिमोट कंट्रोल फॉर सेक्शनायझर ज्या प्रमाणे आता जे आमी कितें पळयलें ऑफकोर्स आय अंडरस्टँड बट रिमोट प्लेसीसूय ते करपाक जाय. आतां रिमोट प्लेस म्हणजे आमचे जो 70 विभाग आसता देर इज ऑलवेज कंप्लेन ऑन दी एवरी डे. आमकां प्रत्येक कंप्लेन ही त्या धारबांदोडा 70 ह्या भागांतल्यान चड येता आनी त्या खातीर थंय हो जो सेक्शनायझर कंट्रोल किट जर आमी वापरलें जाल्यार म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणांत आमचे जे त्रास आसा ते कमी जातले अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, जवार बर्वे आनी मनीषा जाधव. परतून एक वेवसायीक विसव. विसवपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. चिंचणी चर्च ग्राउंडार पयली विजेटी कप 2023 ऑल गोवा 8A सायड आंतरगांव फुटबॉल टुर्नामेंट जाली. फायनलीत आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान 7 विरोधात 6 गोलांनी जैत जोडले. ही मॅच आंबेली स्पोर्ट्स क्लब आणि कुंकळी युनियना मदीं जाल्ली. पळयात. हो टुर्नामेंट 1 म्हयनो सुरू आशिल्लो. सुमार 60 पंगड ह्या टुर्नामेंटात वांटेकार जाल्ले. आंबेली स्पोर्ट्स क्लबाच्या जॉसन फेर्नांडिसाक बेस्ट गोलकीपर म्हूण खिताब मेळ्ळो, जाल्यार कुंकळी युनियनाच्या एल्विस ट्रायसाक बेस्ट डिफेंडर म्हूण खिताब मेळ्ळो. तांत्रिकी संचालक आनी FC गोवाचो आदलो कोच डेरिक परेरा मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आशिल्लो. तशेंच आदलो आमदार आनी मंत्री आवेर्तिनो फुतार्दो, फादर आलेक्स डिसोजा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पळयात. I think both the teams played spirited football. It was so nice, so amazing to see such a big crowd. I'm sure the crowd must have pushed till the end.
winning and losing is part of the game. But when you have a healthy competition and you enjoy the game, we are all winners. So congratulations to both the teams who performed well today and all the participating teams in this tournament. I wish you all the best and God bless us all. Thank you. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, श्वेता गांवकार आणि डिलन रॉड्रिगीज. पावसाचो नेट मातसोसो थंडावला. ह्या सप्तकात पावसा परस सूर्य चड उजवाड दितलो अशी आस्त आसा. पावसाळो विसव घेता म्हणून फुडल्या दिसांनी तापमान वाडटले अशी अपेक्षा IMDन उक्तायल्या. भायल्यान भोंवपाची येवजण करपाक हो सप्तक एकदम बरो, कारण सतत पावसांतल्यान थोडो विसव मेळटलो. हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा, IMD सांगता. ह्या सप्तकात तापमान 1-2 अंशान वाडटलें आनी मंगळारा तापमान 32 आनी 24 अंश जातले. हलक्या पावसाक लागून दर्यार मातसो शांत जाला. बोट धन्याक दिल्ली खर दर्याची शिटकावणी उणी जाल्या. ह्या सप्तकांत पावसा परस चड वत. 14 तारखे मेरेन हलक्या पावसाचो अदमास. 1-2 फावट घसघशीत पावसाची शक्यताय. मंगळारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. खर दर्याची शिटकावणी जाली उणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय. मेळुया परत पळोवपाक गोंयच्या तळागाळाचो आवाज गोवा 365 मोग आसचो.